Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. मडगांवचे होलसेल मार्केट सुधारपाचे पेल्यान पावला. कोर्टा वरवीं यत्न जाले. ना पालिका ना SGPDA ना हेल्थ कोणाकूच थंय शिस्त लावंक जमना. आम्ही अनाउन्समेंट पासून मारलो. एवरीडे आम्ही राती एवरी नाईट आम्ही एकाक येता रातचे सगळे आम्ही उठून बाजारान आम्ही सगळे जाता जितले लोकांक आम्ही सेफ रावंक आनी कंट्रोलान रावंक आम्ही ट्राय करता. अनाउन्समेंट आमचो एवरी टायम हा मारलो बट लोकूय आमचो मातशें आयकोना. पण आम्ही अनाउन्साचेर आम्ही सांगलेले आहा की आख्या संवसाराक व्हायरसाचे प्रॉब्लम आहा ताका लागून तुमी मातशें पयस रावाय. जाता तितले बेगीन तुमचो कितें नुस्तें घेवपाचें आहा तें घेया आनी भायर सराय. सजमल अनुपाटे एजंट आहा ते आमचे आयकोना. Only thing if they start a little bit early, the market, if they start little bit early, the crowd we can maintain. The markets, they have fixed 5 o'clock because this is a perishable item. They've given from 5 to 10 o'clock. So if they started at least 4 o'clock also, the crowd we can maintain there. Because once the vehicles are open, all the people, they rush towards the vehicle, and then the social distancing controlling becomes the problem. What used to happen before our wholesale fish market is to open 3 o'clock, and the different people from different places like Panjim, they used to come early morning. पेट्रोल डिझेलाचेर उजो पेटला म्हूण युवा काँग्रेसीचो मडगांवां निशेध. आयज आमी आजचे दिन कितें आमी पळयता. आजचे दिन खंय आसा. आतां पेट्रोलाचे प्रायस वाडयला आनी पेट्रोलाचे प्रायस जेन्ना वाडटा म्हारगाय सुद्दां वाडटा. अक्कड बेक्कड बॉम्बे बो 80-90 अशें करून म्हाका दिसता हो सरकार आज हे पेट्रोल म्हारगायेवर काय उलयनासतना फक्त कोरोना आनी कोवीड हे उतराचेर हो टॉपीक डायवर्ट करीत आसा. मडगांवां मेकळ्या सुण्यांचो उपद्रव चडूच बादला. We have given a memorandum asking for urgent attention on the stray dog issue, and we have asked them to form a committee of councillors, officials and citizens. So that effect मेळपा जाय. पॉप्युलेशन जे स्ट्रे डॉग्सांचे कमी जावपा जाय, दिसती पडपा जाय लोकांक की कमी जाला अशें. लायटींची आयज बिलां मारल्यात म्हूण काँग्रेसीन फोंड्या कुर्टी लायटीच्या खात्याचेर मोर्चा व्हेलो. आज एक्झिक्युटीव इंजिनियराक आमी उलोवपा आयल्यार तो भायर येवन उलोवपा तयार ना. तो ती गेट ओडले आनी भितर रावन आमचे कडेन उलयता. सो तो जेन्ना तेजी आनी स्वताच्या ऑफिस स्टाफाची जेन्ना इतली काळजी घेता, लोकांनी जेन्ना तुमी तुमच्या मिस्टेकीक लागून तुमी लोकांक जी फॉल्टी बिलां धाडून दिता ती करेक्शन करपा लोकांनी तुमच्या दारांक कित्याक पावटी मारच्यो. आमकां उत्तर दिलें एक्झिक्युटीव इंजिनियराक कित्याक बाबा 3 म्हयन्याचे सुद्दां युनीट असले जाल्यार आमी ते बायफोकेट केलेले आसा एक म्हयन्याचे. बट हांगा कितें मिस्टेक लायलेले आसा हेंच्यांनी जे युनिटाक चार्ज करूंक जाय आसले. आतां 100चे सकयल येयला ₹1.40. 400च्या वयर युनिट गेले जाल्यार ₹5 लागता. जाल्यार तेंच्यांनी बायफोकेट करतना तेंच्यांनी 100 युनिटाक तो रेट लायलेलो आसा ₹4 सो हांगा तेंची मिस्टेक जाली हे तेच्या लक्षात हाडून दिल्लेले आसा. सो तेन्ना तेजे कडेन आवाज कांय ना जालो ओगी रावलो. There is a consensus, there is a law of the land. Whatever has been approved and adopted by the government, we are duty bound to implement it. देवसू कोरगांव गुरुकुल एज्युकेशन सोसायटीचे प्रज्ञा हायस्कुलाचे बिल्डिंगेचे उक्तावण. आयुष मंत्री श्रीपाद नायक आशिल्लो. फोंड्या दुर्बाट तळावले वन महोत्सव जालो. प्रत्येक गांवांनी असे जर वृक्षारोपण कार्यक्रम झाले जायत जाल्यार आमचो गोंय राज्य खूब भरभराटीचें जातलें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.